वाडत्या गुन्यांवकारी घडणुकांचे फाटभुंयेर गोंयभर बिराडाक रावप्यांचे टॅनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचे केला। फोंडे आनी वाळपय वाठारांत मजुरी आनी हेर कामां निमतान लोक राबितो करून आसात। ह्या लोकांनी टॅनंट व्हेरिफिकेशना खातीर वाळपय आनी फोंडे पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी केल्ली। उरिल्ल्यांनी बेगोबेग टॅनंट व्हेरिफिकेशन अर्ज सादर करचे अशें आव्हान पुलिशेन केलां। गोंयांत वाडपी वेगवेगळे गुन्यांव तशेंच त्या गुन्यांवांत परप्रांतीय लोकांचो सहभाग लक्षांत घेवन गोंयभर पुलिसांनी सध्या भाडेकरू पडताळणी मोहीम सुरू केल्ली आसा। फोंड्या पुलिशेनूय फाटले खुबशे दीस ही मोहीम चालयली। उसगांव वाठार जावं धारबांदोड्या, फार्मागुडी, कुर्टी, फोंडा ह्या सगळ्या वाठारांत पुलिसांनी वेळोवेळा वचून जागृती केली आनी भाडेकरूंची नोंदणी करून घेतलेली आसा। फोंड्या एरियेन जे कोण लेबर्स रावता, परप्रांतीय कामगार रावता, अप्पर बाजार म्हणा जावं म्युनिसिपल एरिया जी आसा ते एरियेन जे रावता तेंची पडताळणी करपा खातीर आज तांकां पुलीस स्टेशनार आपयल्ले। सकाळच्यान 7-7:30 वरां पासून हांगा मोठी गर्दी आशिल्ली। ह्या लेबरांनी आपले चडशे लेबरांनी आज सकाळच्यान येवन हांगा नांव नोंदणी केल्ली आसा आनी ही मोहीम फुडें चालू उरतली। जे कोण लेबर्स चुकले अजून मेरेन जेणी आपली नोंदणी करूंक ना तेणी बेगोबेग पुलीस स्थानका कडेन संपर्क साधून आपली नोंदणी करची अशें आवाहन पुलिसांनी केल्लें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक। नमस्कार। राज्यात वाढपी गुन्हेगारी या पार्श्वभूमीचेर वाळपय पोलिसांनी भाडेकरू पडताळणी मोहीम हाती घेतलेली आणि ताका बरो प्रतिसाद लाभलेलो आसा। सत्तरीचो विस्तार ह्यो दिसान दीस वाडत आसा आणि तेतूर मोठे प्रमाणात बिगर गोमंतकीय कामगार हे रोजगारा निमित्त हांगा येता आणि हांगा रावता। मात जे घरमालक आसा ते आपले भाडेकरूचे माहिती आसा ही अर्ज भरून पोलीस स्टेशनार दिना कारणान जेन्ना गुन्हेगारी खंयची जाता तेन्ना गुन्ह्याचो सोद घेताना पुलिसांक खूब अडथळे येता आणि दिसान दीस आमी पळयता की चोरये दरोडे तशेंच इतर जी गुन्हेगारी जी संख्या आसा ही वाडत आसल्या कारणान गोंय सरकारान ही मोहीम हाती घेतलेली आणि ताका कांय दिसाच्यान बरो प्रतिसाद लाभपाक लागलेलो आसा। हजारांच्या संख्येनी लोकांनी अर्ज भरून दिलेले आसा आणि 10 ऑक्टोबर ही लास्ट डेट असल्या कारणान गेल्या 2 दिसाच्यान पोलीस स्टेशनार मोठ्या प्रमाणात लोकांनी म्हणजे भाडेकरूंनी उपस्थित रावन आपले अर्ज दिलेले आसा। आयज सुद्धा सकाळच्यान मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आपले अर्ज भरून दिलेले। फाल्यां 10 ऑक्टोबर आसा आणि फाल्यां लास्ट डे आसा आणि एका लागून घर मालक आसा यांच्या मनान खंय तरी भीती निर्माण जालेली आसा आणि तेंच्यांनी आपले भाडेकरूचे अर्ज दिवपाक सुरवात केलेली। एकंदरीत आमी पळयतात की जे आतापर्यंत जे अर्ज आसा हे फाल्यां लास्ट डेज आसा आणि तेज्या मागीर ते व्हेरिफिकेशन जातले आणि कितले अर्ज येयला हेजी एक्झॅक्ट त्यांची संख्या कळटली आणि जे कोणाचे अजुनूय अर्ज येवपाचे आसा तेंचे नोव्हेंबरान ही परत मोहीम राबवली गेली वयतली। सरकारान ही जी मोहीम राबवली आसा खूप उपयुक्त आसा आणि ह्या मोहिमेच्या आदारार जे गुन्हेगारी जाता ताका खंय तरी आळो बसतलो। वाळपय पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हेंच्या मार्गदर्शना खाली वाळपय पोलिसांनी ही मोहीम राबवताना वाळपय बरोबर होंडा तशेंच केरी चेकपोस्टाचेर सुद्धा ही मोहीम राबवलेली आसा आणि थंय सुद्धा हे फॉर्म घेता। अजुनूय कोणी फॉर्म भरूना तेंच्यांनी सुद्धा बेगीतल्या बेगीन फॉर्म फाल्यां पर्यंत दिवपाचे अशें पोलिसांनी सांगलेले आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।